उबी रावया. Sanggata Sangya Bapa Tujuh Semua Aduh Jatuhkan Daun-daun langsung Jini akan Kuntin kilai satkan Bugis tanah Tujuh bugis sayang Bumi ternyata dengan dunia Bumi sabece sade sayang Bumi sauca tuje lagi seria Sanggata sebelah Bapa tuje semua Aduh jatuhkan Jini angkat Kuntin kilai satkan बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सोबे आसो. बाळूक जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या सकाळच्या वेळा ताणें आमकां ताचे सर्शीन हाडलां हो सगळो दीस आनी आमचें जिवीत सगळें ताच्या हातांत आसा. ह्याच बरोवशान आमी हांगासर आयिल्ले आसता तसो जेजू आयच्या दिसा आमची सर्व कामां आशिर्वादीत करून दी आमचें जिवीत आशिर्वादीत करून दी म्हूण आमी मागया. ताचें उतर आमकां जिवीत दिता तें उतर आमकां सासणाचें जिवीत दिता. ह्या संवसारांत मात्र न्ही फुडल्या संवसाराक तें आपोवन व्हरता म्हणलो एक संदेश जेजू आमकां दिता. त्याच उतराचेर बरोवस दवरून ताचें उतर आमच्या जिणेक व्हरून आमचें जिवीत नंदन करूंक ताची कृपा आमी आयच्या दिसा मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरतना सर्व आमची ते सवा मागणी ताच्या हाती समर्पण दिवया. त्याच बराबर आमची पातकाय आमी वळखून घेवया आनी कालत्या काळजान सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट विसरून आमी जायती पातकां केलां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून तुगे सदां संस्कार आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia karutka Sumia karutka Krista karutka Krista karutka Sumia karutka Sumia karutka. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुका वळो मारता आमकां पाव तूं काकुळदार देखून तुजेर आमी विश्वास दवरता दयेन आमकां राख. आमची पातकां दोन काडून आमकां नितळ कर आनी तुवें बसयल्लें दायज जोडूंक आमकां संपूर्ण रायतीं कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता
आणि राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. अब्राम धरणीर सरपडलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां तो. साबार राष्ट्राचो बापोय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्हय, तुजें नांव अब्राहाम जावंक जाय. कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापोय करतलो. हांव तुका फळाबरीत करतलो आनी व्हड संतत तुका दितलो. राय तुजे थावन उपजतले. तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजा कडेन संतते थावन संतते पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो. तुजो आनी तुज्या संततेचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजाक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. सगळो कानान देश तुज्या संततेक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो. आनी देवान अब्रामाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संतते थावन संतते पर्यंत ते तो सांबाळटल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पोरा सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पोराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. ताणे केल्ल्या आसऱ्या विचमिताचो उगडास काडा. ताणे उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोती खाडा. सर्वेस्पोरा सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्यां बाळांनो ताणे विंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततेच्या नो. सर्वेस्पोर म्हणटा तो सामसो देव. ताची विधी नियमा आख्या संसारार चलता. सर्वेस्पोरा सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पोरा सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. आज तुमची काळजां दारूण करी नाका. बघा सर्वेस्पोराचो ताळो
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो सांसुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून जुदेवा लागीं म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना जुदेवानी ताका म्हळें तुका देंवसार लागला म्हण आमकां स्पश्ट जालें अब्राहम मरण पावलो प्रवादी मरण पावल्यात आनी तूं जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मरण देखचो ना तूं म्हणटाय तूं कितें मरण पावले आमच्या बापा अब्राहम प्रास व्हरतो काय प्रवादी मरण पावले तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय जेसून जाप दिली हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीकेक मोल ना म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी वळखतात तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखतां आनी हांव ताका वळखना म्हणना जाल्यार तुमचे बरेच हांवूय फडकिरो जायन पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचें उतरय पाळटां तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो तितल्यार जुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सयत जावंक नात तुवें अब्राहमाक पळयलाय कितें जेसून ताका म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता अब्राहम आसचे आदींच हांव आसां तवळ ताणें ताका मारूंक फातर वेंचले पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर सरन गेलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता बाळक जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आदी मठवासी जिवीत सुरू करतल्या थंय एक रिवाज आसली मठवासी जिविताक भितर सरतना ताणें ताचें नांव बदलचें आसलें जें कितें आवय बापेन नांव दवरलां तें मठवासी जावंक वेताना ताचें नांव एका संताच्या नांवा सांगता तें जोडतालें आनी नवें नांव ताका मेळटालें म्हळ्यार नवी वळख ताका मेळटाली आनी हे बायबलांत सुरवेच्या ग्रंथांनी आमी वाचूंक मेळटा आमकां मेळटा हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें देवान अब्राहमा लागीं सल्लो केलो आनी तो सल्लो करच्या फुडें देव ताचें नांव बदलयता ताचें नांव कितें आसलें अब्राम आनी ताचे उपरांत अब्राहम म्हणून देवान ताका नांव दिलें सुरवेचें ताचे आवय बापायन दवरलें नांव अब्राहम म्हळ्यार देवाची महिमा वा महिमेचो बाप ताचे उपरांत देव ताका नांव दिता अब्राहम म्हणजे अनेक राष्ट्रांचो बापय जायत्या राष्ट्रांचो बापय अशें नांव बदली करतना ताचो अर्थ असो म्हळ्यार ह्या फुडें तूं एक नवी रचना ह्या फुडें तूं एक नवें जिवीत सुरू करता नवी आयडेंटिटी तुका मेळटा नवी वळख तुका मेळटा आनी हाचे उपरांत देव ताका 3 बसवण्यो दिता कसल्यो बसवण्यो पयली बसवणी हांव तुका फळां बरीत करतलो हांव तुका फळां बरीत करतलो ह्या भुमी बरी कित्याक ही भूंय ह्या भुंयेंत तुमी कितेंय घाला तें जीव जडटा आनी तें फळ दिता आनी तें जायत्यांक उपकाराक पडटा तशेंच देव अब्राहमाक म्हणटा हांव तुका फळां बरीत करतलो तुजी संतत अति व्हड करतलो संख्यान ती विस्तारतली आनी तिसऱ्यान बसयल्लो गांव शाश्वत जावन तुका हांव दितलो तवळ पर्यंत अब्राहम आनी ताची संतत ती भोवन आसली म्हणजे आदीं कशें लोक कृशी करच्या पयलें भोवन आसलो एका जाग्यातून आनी एका जाग्याक वेतालो ताचें म्हणलें कितेंच नासलें
आनी अशेंच अब्राहामी जावन आसलो एका जाग्यार तो आनी एका जाग्यार वचून टेंट घालून थंय जियेतलो आनी निमाणें देव ताका सांगता तुका हांव शाश्वत एक जागो दितां वसयल्लो गांव दितां तुजी संतत त्या जाग्यार वस्ती करतली आनी म्हजें आराधन करतली हांव तांचो देव जातलो अब्राहामान देवाचें उतर पाळलें देखून ह्यो 3 बसावण्यो ताच्या जिवितांत न्हय जाल्यार ताच्या फुडल्या ताच्या संततेच्या जिवितांत त्यो 7 जाल्यो जावं पुरो पयल्यो 2 बसावण्यो ताच्या जिवितांत ताका पळोवंक मेळ्ळ्यो आनी निमाणी वसयल्लो गांव ताका न्हय जाल्यार ताच्या संततेच्या संततेक तो मेळ्ळो ताणें देवाचें उतर आयकलें देखून ताका ह्यो बसावण्यो पळोवंक मेळ्ळ्यो तुमी पाती येता की जेजून आपलें नांव बदलिलें खंयसर तें बरयलां जेजून नांव बदलिलें म्हणून पयलें जेजू म्हण नांव दिल्लेंच एका दुतान देवाच्या दुतान मरियेक आनी जुजेक सांगल्लें जावन आसा ताका जेजू म्हण नांव दवरूंक जाय येशुआ म्हळ्यार सडवण हाडटलो आनी हें नांव पुरो कित्याक जेजू म्हणटच तो सडवणदार म्हूण जाता सडवणदार म्हळ्यार ताणें रसूंक जाय आनी ताणेंच सडवण हाडयेत कोणेंगेर रसलेल्याक आनीकल्यान सडवण हाडूंक जायना जाणें रसला ताणें मात्र तें सडवण करयेत देखून जेजू म्हणलें नांवच तें पावता पूण आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां ताचें नांव बदलूनचें आमी पळयता कितें नांव तो बदलिता जेजू म्हणटा अब्राहामा आदी हांव आसां अब्राहामा आदींच हांव आसां भोवशा आमकां हें आनी समजोवचें ना पूण तवळ जेरुसलेम टेंपलांत आसलेल्या हर एका सुदेवाक हें कळ्ळें हो मनीस आपणाचें नांव बदलिता कितें नांव बदलिता मोयजेक त्या दिसा इजिप्ताक वचून म्हज्या परजेक सोडय म्हूण सांगल्ल्या वेळार मोयजे देवाक विचारता थंय वेचें वय पूण कोणें म्हाका धाडला म्हूण हांवें कितें सांगचें ते विचारतेत कोण तूं कित्याक तूं आयलाय कोणें तुका धाडला म्हूण विचारलें जाल्यार हांवें कोणाचें नांव सांगाचें आनी तवळ सर्वेस्पर ताका सांगता हांव जो आसा तो म्हणून सांग हांवें धाडला म्हूण सांग आनी हेंच जेजू हांगा रिपीट करता आनी सांगता अब्राहामा आदींच हांव आसां जेजू म्हणना अब्राहामा आदी आसलो म्हणना पास्ट टेन्स न्हय वा फ्युचर टेन्स न्हय प्रेजेंट अब्राहामा आदींच हांव आसां म्हळ्यार जेजू हांगासर शिदा सांगूंक सोदता की हांव जावन आसा देव येदोळ पर्यंत ताका प्रवादी म्हणटाले येदोळ पर्यंत तो एलिया जावंक पुरो इजाया जावंक पुरो आनी कोण जावंक पुरो म्हणटाले तूं कोण म्हणून जायते फावटी जेजू लागीं विचारलें आसा पूण जेजून तांकां शिदा जाप दिल्ली ना पूण आयच्या दिसा जेरुसलेम टेंपलांत तो आपणाकच देव म्हूण सांगता आनी हें एक कारण जेजूक ताणें कुर्सार मारूंक अशें सांगले उपरांत जेजू तांकां सांगता जर जशें अब्राहामान देवाचें उतर आयकलें त्या देखून ताच्या जिवितांत बसावण्यो त्यो पूर्ण जाल्यो तशेंच जर तुमी म्हजें उतर आयकशात जाल्यार जो आमच्या 8व्या अध्यायांत आमी आयकता 5 बसावण्यो जेजू दिता जर तुमी हांव देव जावन म्हजें उतर तुमी आयकशात जाल्यार पयल्यान पयलें तुमी म्हजे शिश जातल्यात जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी तें पाळटा तो मात्र म्हजो शिश जाता जो आमच्या वांजेलांत आमी हें वाचता 8व्या अध्यायांत पयली बसावणी जेजूचे पाटलावदार आमी जायचे जाल्यार शिश जायचे जाल्यार फकत बाप्तिस्म मेळ्ळ्यार पावना ताचें उतर आयकचें आनी पाळयचें आनी ताका विधेय जायचें तो जाल्यार मात्र जेजूचो शिश जावंक हक्क आसा आनी तें ताका साध्य जाता दुसरें जेजू म्हणटा जर तुमी म्हजें उतर आयकशात जाल्यार तुमकां सत कितें म्हूण कळटलें सत कितें म्हूण कळटलें कोण देवाक लागीं आसा ताका सत कितें आनी वायट कितें सूख कितें म्हूण कळटा कोणेंय म्हणूंक जायना सूख केल्या उपरांत वा माता कादरल्या उपरांत म्हाका गोतूच नातलें जर तशें म्हणटा कोणी म्हणटा जाल्यार ती फोट मारता कित्याक जो कोण देवाक लागीं आसा ताका देवाचें कितें आनी देवसाराचें कितें म्हूण ताका कळीत आसा देवाक कितें गरजेचें आनी कितें गरजेचें न्हय देवसारा कितें लागशिलें आनी खंयचें न्हय हें ताका स्पश्ट कळीत आसा देखून कोणी पातळ कादरन म्हाका तें गोतूच नातलें कळ नासतना केल्लें म्हणत जाल्यार ती सूख जाता कित्याक देव कोण आनी ताची नियमां कितें म्हूण जाणा आसलो मनीस चुकीच्या वाटेन चलना
पण जो कोण देवसराच्या हाती आसा देवसराच्या प्रभावांत आसा तो मात्र असल्या संगतींनी संपडटा हे आमचो अनुभव म्हण येता. आनी तिसऱ्यान जेजू म्हणटा जर तुमी म्हजे उतार आयकशात तुमी सस्नाक जियेत येल्यात. तुमकां मरण आसचें ना, सस्नाक जियेत येल्यात, सस्नाचें जिवीत तुमकां मेळटलें. आनी ताचे उपरांत परतून जेजू म्हणटा जर तुमी म्हजें उतर आयकशात तुमकां सुटका मेळटली. ह्या संवसाराच्या बांदपासांतली संवसाराच्या बुलोवण्यांतली आनी प्रत्येक जावन जी पातयणी आमी वेगवेगळ्या मुळांत हांव जोडून घेतल्या देवसराच्या प्रभावांत आमी जोडून घेतल्या त्या सर्व संगत्यात हांव अंधकाराच्या पासांत हांव तो आमकां सुटका दितलो आनी सत सकडांक सुटका दितले म्हण जेजू सांगता. आनी निमाणे आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्या प्रमाणे जेजू म्हणटा जर तुमी म्हजें उतर आयकशात आनी पाळशात जाल्यार तुमी मरण देखची नात. अब्राहम मेलो, प्रवादी मेले आनी ह्या संवसारांत आयिल्लो हर एकलो मरण पावता. पूण जेजू म्हणटा तें मरण तुज्या कुडीक मात्र. पूण मनीस जावन जर तूं म्हजें उतर पाळताय म्हाका विधेय जाताय तर तुजो आत्मो सस्नाक जियेता. तो ह्या संवसारांत केदींच मरचो ना कित्याक तो आत्मो कोणेय आनी कोणेय दिल्लो न्हय. सस्नीक जावन आसले हांवें देवान तुका दिला, तुज्या कुडीन तो घाला. देखून जें कितें सस्नीक जावन हांवें तुका दिलां तें ह्या संवसारांत दाखेर जायना कित्याक तें म्हजे थंय पाटी येवंक जाय. जो आत्मो तुजे थंय आसा तो आत्मो सस्नीक जावन आसच्या बापा थंय पाटी येवंकूच आसा. ताणें आनी खंय वचून वाचचें बरी साध्य आसना. हें एक नवें सत जेजू आमकां सांगता. कोणीय ह्या संवसारांत नाच जायनात, कूड नाच जाता. पूण आत्मो जो सस्नीक आसा सस्नांतून आयला सस्नीक बापातून आयला तो सस्नीक बापा थंय पाटी वेतलो. हो एक बरवसो जेजू आमकां दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ही बसवणी दिल्या उपरांत जेजूक कितें रिएक्शन मेळ्ळें लोकांतावन. लोकांनी ताका मारूंक फातर वेंचले. फातर वेंचचें म्हळ्यार तांणी तांचें काळीज धरून केलें आनी ताचें उतर आयकुवचें प्रास ताकाच आमच्या जिवितांत धांवडायलो. पूण आज आमी उतर वेंचता कित्याक त्या उतरांत जिवीत आसा म्हण आमकां कळीत आसा. देखून आमी ताचे सरशी येता. तोंच जिवीत, तोंच वाट, तोंच सत म्हणून आमी जाणा आसून ताचे सरशी येता आनी तेंच जिवीत जोडूंक आमी हर एका रितीन प्रयत्न करता. देवाचें उतर आमी चड आनी चड वाचता जाल्यार तें उतर आमकां एक वाट जावन उजवाड जावन दिवो जावन तें आमच्या मुखार वेतलें आनी आमची वाट व्हरतलें म्हणल्यार बरवशान आमी आयल्या आसता. तेंच देवाचें उतर आमचें जिवीत बदलूं दी. तेंच देवाचें उतर आमच्या जिणयेक एक उजवाड जावं दी म्हण आयच्या दिसा मागया. वेतीसशी आमी आया मुंडो आनी वायना पेटयता स्वीकार करपी पोराता आकाश तुका समर्पिता वाराम सुंदो कुवासो कष्टवाटी तयार जालो तुझे कुडीन तो बदलसो वर्णूक पिस्तेर उसाचो करांत तुझ्या मुखाचो तुझ्या साखरे पिसाचो करांक तुझ्या मुखाचो तुझ्या साखरे पिसाचो वेतीसशी आमी आया मुंडो आनी वायना पेटयता स्वीकार करपी म्हूण पोराता आकाश तुका समर्पिता.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या कांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसुच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन भोवमगाळ बापा तुका हो यज्ञ समर्पित हांव. ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे बरबी आमची काळजां आनी आमच्या जिणेची साल बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजी सरवण पावय हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे फातकी सैब आमी दमन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत दवरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां जुणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सरवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 तळपाळाचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार कोरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे तुका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसंगोच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sogot pargatoya. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाच्या माये सांगाती सांजू जायती सोपती मागीर दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा
सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या स्वामियान शिकलेल्या मागण्यात आम्ही सांगता मिळून म्हणूया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संकार येऊ, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपट वगरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पापकां मागोस, आनी आमकां तारणे पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वोन्नत राज्य जेजू क्रिस्ताची याणे परवशा नात्रिकतल्याक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व फातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी, सगळ्या संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
ये वेगळी भुकता मुक्तीला तुझ्या काळीच मोठे आशीर्वासा काळीच मोठे लारेवणासा ये जेसू सेवच्या तुका ये वेगळी भुकता बोयेन्या तुझ्या प्रार्थोया. कनवळ्या बापा आमच्या आत्मीक पोषणाक तूं आमकां जेजूचे मांस आनी रगत दिताय. हे सुटवणेचें देणें घेवन आमी आतां दोशी जाले हांव. ताचे वरवीं सरकार तुज्या सस्नीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हण आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो येवच्या आयतारातावन आमी बागेवन तो हप्तो प्रारंभ करता. येवच्या हप्त्याची सर लितुर्जेची वेळावळ ह्या रितीर आसा. येवच्या आयतारा रामाचो आयतार सकाळींचे पयले मीस 6 वरार आसतलें. ताळयो बेंजार 7 वरार आमच्या मोरयमायेच्या ग्रोटो लागीं. ताजे उपरांत पुरुशवार येवन दुसरे मीस आमी प्रारंभ करतले. त्या देखून 7:30 वरार म्हणून येवच्या लोकांनी इल्ले पयलेंच येवचें. मीस पयलेंच स्टार्ट जातलें. सांजेर येवच्या आयतारा सांजेर 5 वरार कुर्साची वाट उपरांत मीस आसतलें. सोमारा आनी मंगळारा एप्रिलाची 11 आनी 12 तारीख हांगासर 40 वरांचे येवकरिस्ताचें आराधन आमी मांडून हाडलां. हे आराधन सोमारा सकाळीं 5 वरार प्रारंभ जावन मंगळारा राती 10 वरार अखेर जातलें. जेजूची सुत्रां तुमकां एकवरपणी म्हज्या सांगाता रावंक साध्य जालें नांगी. तुमच्या सर्व लागीं कल्ती विनंती ह्या 2 दिसांनी थोडो वेळपुणी आमी सुमे जेजू क्रिस्ताक दिवया. येवकरिस्तांत आसल्या त्या जेजूक आराधन करया आनी अशें देवाचो आशिर्वाद आमी जोड घेवया. निमाणो ब्रेस्तार हांगासर सांजेर लितुर्जी 6 वरार प्रारंभ जातली. येवच्या ब्रेस्तारा निमाणो ब्रेस्तार जाल्ले निमती हांगासर नोवेनाची मिसां आसची नांत. शुक्रारा हांगासर सकाळीं 3 कुर्साच्यो वाट्यो आसतल्यो. पयली कुर्सा वाट सकाळीं 7 वरार भुरग्यांनी चलोवन व्हरची. दुसरी कुर्सा वाट सकाळीं 9 वरार कोंकणी भाशेंत आनी तिसरी कुर्सा वाट सकाळीं 11 वरार कन्नडा भाशेंत आसतली. आनी सांजेर
5:30 वरार हांगासर लितुर्जी प्रारंभ जातली. सोनवारा सांजेर संभ्रमीक मीस 7 वरार सांजेर प्रारंभ जातले. परत सांगता ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरार, शुक्रारा सांजेर 5:30 वरार आनी सोनवारा संभ्रमीक मीस 7 वरार आसतलें. आयतारा केवल एकच मीस आसतलें 7:30 वरार. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा. स्वरुबी रव्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सोमचो संतोष म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो येस जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गोणकार दैवीक वयस म्हळें नांव ताका फोव जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. बाळू जेजू ते आमची ते सवा आमी उबारया. आमच्या कुटुंबा बसत मागया. कुटुंबांतल्या सर्व सण्या बसत ह्या घडये मागया. बऱ्या कामाच्या सोदण्यार आसच्या सर्व जाणां बसत. तशेंच भायल्या गांवांनी वावर करतले आमच्या भाव भयणी बसत ह्या घडये मागया. त्या नव्यानाक आनी मिसाक येताना कोणी आमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्या जाल्यार तांच्या बसत ह्या कडेन मागया. विविध कश्टांनी आनी पिडेनी वळवळच्या भाव भयणीचो उडास काडया. ह्या कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां बसत भावां बसत ह्या कडेन आमी मागया. प्रार्थुया. ये भगवान जेजू बाळका तुझी सर्व पदवी आजा भितरान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात वेसांव दिवंक केलेलो आसता. तुका पातयेन मागतास मेस्तांक दायन आयक आनी तुज्या बेसवानी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवा सुपोत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयलेले समे तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फळ जे कुशीचें जेजू. आनी देवा सुपोत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयलेले समे तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फळ जे कुशीचें जेजू. आनी देवा सुपोत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयलेले समे तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फळ जे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें की आजा पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीचे दीस घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडोन आमी मागता.
तुझे इतल्या बिरमोतेन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्पुका असू दे आणि इतल्या आत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी खाड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोखानी बसवून आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळू जेजून केल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. ये वो उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटाव तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुका कोळते आमी वर्ण दिला तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपांच्या इमाची मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दित आनी तुजे कळनातली देवीक वचून सोडून दित. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या स्वयंची येता आनी रास करता ससनाच्या ससना. Yesu parka naman tuka, Yesu parka bundan tuka, bisawang cerka malay kurpesa, bingin tuja sedang sambar tuho, bisawang cerka malay kurpesa. Bingin तुझ्या सदा सांभाळतो गो. आमचे सोबे रावतो रक्षण दिवून आमचे भितर रावतो सांभाळ बरो. आमचे संगी येतो आदर सोरो आमचे फाटल्यान रावतो राखून बरो. Yesu parka naman tuka, Yesu parka wonder tuka, bisawang cerka walay kurpesa, bingin tuja sedang sambar tuho, bisawang cerka walay kurpesa, bingin tuja sedang sambar tuho. Mukal putra soe aukar murya shirwati Bagaimana kursace kurai dia orang kaum jawa amja dushmanantai bapace putace ani poidrat pejene